देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 22:23-1-12. लोकां आनी आपल्या शिसां कडेन उलोवन जेजून म्हणलें, मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिसेव बसल्यात. म्हणटूच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात. पूण तांच्या कर्तुत्वां प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात तें आपुणूच करिनात. जोड आनी तोळू नजो तसलीं ओजी ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात. पूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून लायतशें ना. मनशाक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो करण्यो करतात, देखून मंत्रापत्राची पदारां रुंद करीत आसात आनी आपल्या आंगोस्त्राचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवात्यो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिणट्यार आपणाक लोकांक सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच तांची आसरूच. पूण तुमी जाल्यार तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारूंक आशो नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगलीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणू नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण वोट तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा तांकां देव काला उडयतलो आनी आपुणूच कालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. आयज पवित्र सभा सायबीण माय आमची राणी ही परब समोर उरता. सायबीण माय राणी खालतिकायेची. जितली ती खालती जाली तितलीच देवान तिका वयर काडली. सायबीण माय राणी सेवेत चाकरेची. आपुणूच ल्हान जावन आपल्या मावशे भयणीची एलिझाबेथीची सेवा करता. सायबीण माय राणी देवाचें उतर जेवपी आनी पाळपी सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. सायबीण मायेच्या होयकाराक लागून आमकां जेजू क्रिस्त सोडवणदार फावो जालो. सायबीण मायेच्या हाताक धरून तेच मागणे पिराचीत दोणवण करून सुर्गीच्या जिविताचे पावणे चोडूंक वावरुया. आमेन.